हांव श्री विठोबा देसाई, श्री मल्लिकार्जुन देवस्थान श्रीस्थळ काणकोण हाजो माजी अध्यक्ष. म्हाजे बरोबर आसात आमचे माजी अध्यक्ष बाब अनिल देसाई आनी आमचे देवालयाचे सगळे म्हाजन. आमच्या देवालयाची पयर 27 जुलयाक एक सभा जाली म्हाजनाची आनी त्या सभेक एक विवादास्पद विशय आयलो आनी त्या विशया लागून त्या सभेक सगळो गोंधळ जालो आनी त्या खातीर आज आमी मुद्दम आमचे जे देवालयाचे प्रशासक काणकोणचे मामलेदार बाब गजेश शिरोडकर हांकां एक निवेदन दिलां. विशय असो आसलो की आमच्या मल्लिकार्जुन देवालयाच्या मालकीची एक जमीन आसा, ताचें नांव आसा फसगाळ आनी ही जमीन 43,700 स्क्वेअर मिटर आसा. ही जमीन आमकां देवालयाची मूल्यवान जमीन, कारण त्या जमनीक कोणूच कूळ अशें लागूना. क्लियर देवा नांवाचेर ती जमीन आसा. ताज्या बरोबर ती जमीन सपाट जमीन आनी सेटलमेंट झोनान येता आनी ताका वेवसायीक दृश्ट्या खूब म्हत्व आसा, कारण त्या जमनीक देखून आमच्या जगप्रसिद्ध अशे जे 3 काणकोणचे बीच आसात, पाळोळे बीच, पाटणे बीच, कळम बीच, ते ताका तेकून आसात. सो टुरिजम दृश्ट्या वेवसायीक दृश्ट्या त्या जागेक खूब म्हत्व आसा. आज त्या जागेची किंमत कमीत कमी 80 ते 100 करोड त्या जागेचो व्हॅल्यू आसा. ही जमीन एक आमचो थंयचो स्थानीक क्लब मराठा वॉरियर क्रिकेट क्लब ह्या क्लबान एक अर्ज केलो देवालया कडेन आनी ती जमीन मागली आनी तो विशय सभेक दवरलो. जेन्ना सभेक हो विशय आमच्या अध्यक्षान काडलो तेन्ना आमच्या म्हाजनांनी ताजेर आक्षेप घेतलो, कारण अशे विशय जर हाडटलो जाल्यार हें गव्हर्मेंट ऑफिशियल गॅझेटांक हे विशय नमूद करपाक जाय, जें केल्लें गेलें ना. त्याच बरोबर बाकीचे कितल्योश्यो त्रुटी आसात जो प्रोसिजर फॉलो करपाक तो करूना आनी आमकां असो डावट आयलो की ही जमीन हडप करपा खातीर हो प्रयत्न चल्ला. म्हाजनांनी ह्या विशयाक आक्षेप घेतले. त्या जाग्यार देवाचें धार्मीक कार्य खूब चलता, पवित्र भुमी ती आमची. त्या जाग्या भितर एक मठ आसा, देवाची बांय आसा, एक ब्रह्मस्थळ आसा, तशी आमची दिवजांची, अवतार पुरुषाच्या तरंगांची आनी बाकीच्यो अशे देवाच्यो ज्यो मिरवणूक आसात त्यो तेवटेन वतात आनी त्यो वाटा आसात. सो म्हाजनांनी तांकां विचारलें, तुमी जर हांगा जर हो जागो घेवन कितेंय प्रोजेक्ट करपाक सोदतात जाल्यार ताजी कितें जातलें. जाल्यार त्या वेळार ज्या लोकांनी हे अर्ज केल्लो त्या जागे खातीर, त्या लोकांनी काही लोकांक मुद्दम हाडले. त्या लोकांनी थंय बोवाळ केलो, गोंधळ केलो आनी जे कोण ऑब्जेक्शन हाडटात तांच्या आंगार धांवून गेले आनी मारपा खातीर तेमी हल्लो करपाचो प्रयत्न केलो. हो गोंधळ जातकीर ह्या गोंधळा भितर अध्यक्ष जाग्या वयल्यान उठून गेलो, सेक्रेटरी ट्रेजरर ह्या जाग्या वयल्यान उठून गेले आनी व्हडलो बोवाळ जालो. तेन्ना लोकांनी तांकां विनंती केली की ही तुमी तहकूब करा. जाल्यार अध्यक्ष तयार जालो ना आनी त्या बोवाळाक त्या अध्यक्षान काही निर्णय घेतले जे आमकां म्हाजनाक मान्य ना. ज्या क्लबान ही जमीन मागली त्या क्लबाची क्लेम आसा की आमी हांगा 450 लोकांक सर्वीस दितले, आमी हांगा स्टेडियम घालतले, आमी हांगा वॉकिंग ट्रॅक घालतले, आमी हांगा स्विमींग पूल घालतले, अशें त्या क्लबाचें म्हणणें आसा. लोकांनी विचारलें की ह्या क्लबा कडेन इतली आर्थीक परिस्थिती आसा हें करपाक, तें ताणें कांय दिवना. तेन्ना हें कशें जातलें? 450 जॉब दिवपाक कशें शक्य आसा? कारण आमी पळयलां व्हडले मोठ्यान मोठे जे स्टेडियम आसात त्या स्टेडियमार 450 लोक खंय कामां नात. काणकोणाकूच आमी देवालयाच्यो जमनी दिवन 2 स्टेडियम जाल्ले आसात. त्या स्टेडियमार 2 मनीस कामां आसात आनी हे 450 जॉब दितले. सो हातूंत आमकां तांचो संशय येता. हें ताणें मुद्दम नाटक केलां 450 जॉब दिता म्हणून, कारण म्हाजनां फटोवपाक आनी त्या म्हाजनांनी तांचें हें जें प्रोपोजल आसा त्या प्रोपोजल मुखार व्हरपाक आनी तांकां सपोर्ट करपा खातीर ताणें देवाक ह्या ज्या जमनीचो आज ज्या जमनीचो व्हॅल्यू 80 करोडांच्या वयर आसा त्या जमनी संबंदी देवालयाक वर्साक 5 लाख रुपया दिता अशें तांचें प्रोपोजल. हें म्हाजनाक मान्य ना, कारण ही रक्कम सामकी अल्प आसा. इतल्या मोठ्या व्हॅल्यूची जमीन ही अशी सामकी सवाय भितर दिवपाक म्हाजन तयार नात. त्या शिवाय त्या जमनीचो पावित्र्य जें पळय आसा तेंय अबादीत दवरपा जाय, त्या खातीर म्हाजन तयार ना. पूण समजला त्या प्रमाणे आमचो अध्यक्ष
आणि ज्या क्लबाचे जे पदाधिकारी आसा त्या मराठा वॉरियर क्रिकेट क्लबाचो सर्वेसर्वा हो जावन आसा शांबा देसाई. तो GCA ह्या संस्थे कडेनूय संलग्न आसा. तो थंय कितें तरी वायस प्रेसिडेंट आसा आनी तो ही देवालया कडल्यान जमीन घेवन GCA कडेन ताजो हें करून कॉन्ट्रॅक्ट करून किंवा एग्रीमेंट करून GCA कडल्यान पयशे घेवपाचो ताजो बेत आसा अशें आमकां कळून आयलें. तेन्ना GCAचे जे कोण पदाधिकारी आसा तांकांय आमी सांगपाक सोदतात की हें अशें तुमी जावपाक दिनाकात. तुमचे कडेन जे पळय फंड आसा, तुमचे कडेन जे पळय पयशे आसा, स्पोर्ट्साच्या उदरगती खातीर, खेळाच्या उदरगती खातीर, भुरग्यांच्या उदरगती खातीर जे पयशे तुमकां BCCI म्हणा किंवा तुमचे कडेन जो फंड आसा तो तुमी असो नाका त्या मार्गान गैरमार्गान ताजो वापर करपाक दिनाकात. कारण हे जर तर पयशे जर तर त्या क्लबा कडेन आयले जाल्यार ते क्लब थंय त्या पयशांचो कितें करतले आमकां खबर ना आनी तातूंतल्यान गैरप्रकार जातलो अशें आमचें ठाम मत. आनी हे पयशे जर तर GCA कडल्यान जर तर आयले जाल्यार हे काही काळ थंय कितें स्पोर्ट्साच्यो एक्टिविटी कितें करतले आनी ताजे नंतर ही जमीन हडप करून जे कोणा कडेन ती पावल्ली आसा ताणें ती जमीन देवालयाची खातले आनी ती देवालयाच्या ताब्यांतल्यान वतली अशी आमकां धास्ती आसा. त्या खातीर आमी आज हांगा आयिल्ले मामलेदारा कडेन आमी निवेदन दिलां. मामलेदाराक आमी सांगलां त्या मिटिंगेक जे पळय कितें जालें गोंधळ जाल्लो त्या गोंधळा भितर जर तर ताणें कितें जर बरयलां निर्णय डिसिजन जर बरयलां जाल्यार तें नल एंड वॉयड करचें आनी तें कॅन्सल करचें. तशेंच आमी आज त्या संबंदान आमचे स्थानीक आमदार आनी जे विधानसभेचे सभापती माननीय सभापती डॉक्टर रमेश तवडकर हांचीय भेट घेतली आनी तांकां आमी ही सविस्तर माहिती दिली. तशेंच गोंय राज्याचे मानेस्त मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकांय आमी मेळ्ळे आनी तांकांय आमी ताची पूर्ण कल्पना दिल्या. आमी लोकांकय सांगपाक सोदतात आनी तशेंच GCAचे जे पदाधिकारी आसात तांकांय आमी सांगपाक सोदतात की तुमी तांच्या ह्या क्लबाचे जे पळय कोण वॉरियर मराठा वॉरियर क्लबाचे ज्यो कितें आसा तांच्या भूल थापांक तुमी बळी पडनाकात. कारण महाजन ही जमीन अशी फोक्या सवाय त्या क्लबाक दिवपाक सोदना आनी दिवपाची आमची इच्छा ना आनी आमी दिवची ना. ही देवाची जमीन, देवालयाची जमीन आनी ती देवालयाकूच उरपा खातीर जे कितें प्रयत्न करपा जाय ते आमी करतले, समर्थपणे करतले आनी आमी आमची देवाची जमीन सोडची नात. त्या दिसाक मिटिंगेक गडबड जाली, गोंधळ जालो, आंगार गेले एकमेकाच्या. त्या बोवाळांक तो अध्यक्षान कितें तरी सांगलें, आयकुपाकय आयलें ना लोकां सगळ्यांक, की तो म्हणपाक लागलो हें पास जालें म्हणून रिजोल्युशन. आतां तें कशें पास जालें आनी कोणें पास केलें आमकां खबर ना. आनी ताणें ते बूक घेवन गेले, मिटींग एडजन सुद्दां करुना, मिटिंगेच्यो ज्यो फॉर्मेलिटी आसात त्यो करुना. आतां फाटल्यान ताणें त्या बुकाचेर कितें बरयलां आनी कितें बरयलां आसतलें हें आमकां खबर ना. सो त्या खातीर आमी मागतात की कांयच्या कांय तांणी बरोवन ते पास करून देवाची जी पळय बहुमूल्य अशी जी आमची जमीन आसा, पवित्र अशी जी आमची जमीन आसा 40,000 स्क्वेअर मिटर, आज त्याचो व्हॅल्यू कितलोसोच आसा, ती जमीन कोणाच्या घशांक घालपाक दिवची न्ही. त्या खातीर आमी सरकारा कडेन आनीक आमच्या प्रशासका कडेन, मुख्यमंत्र्या कडेन, सभापती कडेन आमी ही विनवणी केल्ली आसा. तुमचे मेंबर्स कमी दिसता हांगा, तुमचो फूल सपोर्ट आहा तुमच्या वांगडा तरी वा तेज्या वांगडा थोडो आहा? आमकां फूल सपोर्ट आसा. कारण ही जी पळय आसा हो विशयच असो, जमीन देवाची बहुमूल्य अशी जमीन, बिचार तेकून सेटलमेंट झोन 40,000 स्क्वेअर मिटर जमीन. जर तर कोणी एक प्रायवेट क्लब जेन्ना मागता तेन्ना सगळे म्हाजन चडांत चड म्हाजन ते ओपोज करतात, विरोध करतात. कारण एक सत्विवेक बुद्धीक जशें पडटा त्या प्रमाणे देवाची जमीन काडून अशीच कोणाक दिवची हें कोणाक पटपार ना. सो त्या खातीर सगळे म्हाजन आसात. पूण जाता कितें, हे जे पळय जे क्लबाचे पदाधिकारी आनी तो कोण तांचो सर्वेसर्वा आसा तो लोकांक चिथावन थंय मिटिंगे घेवन येता आनी थंय तो बोवाळ करपाक लायता. ताणें जे आमचे प्रकाश हे पळय हांगाच आसात, ताणें जेन्ना ऑब्जेक्शन हाडलें, हो स्वता थंय देवाचें काम करता, ताणें सांगलें की थंय बाबा अशें अशें देवाचें कार्य आसा. तेन्ना ताजे आंगार आयले, एटॅक केलो ताका, हल्लो केलो. ताणें मामलेदाराक आपल्यालें ओन व्यक्तिगत लेटरूय दिल्लें आसा की आपल्या मारपा आयलें आनी मिटिंगे अशें जालें. सो
चडान चड सगळे महाजन चडशे आमचे बरोबर आसात. काही लोकांची काही महाजनांची ताणें दिशाभूल केला की आपूण थंय एक व्हडलो स्टेडियम बांदता, आमच्या भुरग्यांक थंय खेळपा मेळटले आनी 450 आपूण जॉब दितलो. सो ह्यो सगळ्यो भूल थापा आनी ह्यो जे जो सुज्ञ लोक आसात तांकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी तो सांगता 7 वर्सांचो एग्रीमेंट म्हणटा. येदो वर्स जेन्ना प्रोजेक्ट करता तर 7 वर्सांनी तो प्रोजेक्ट बंद जावंक कशें शकता. 7 वर्स कंप्लीट जावपाक 7 वर्स वतलीं. आनी हो दिता तो सांगता आमगे अध्यक्ष सांगता ते 7 वर्सांचें एग्रीमेंट कशें जावंक शकता हें. हेतून कांय ना, फक्त जमीन तेंगे बोलता कशें करून आपले घशांक घालपाची हो तेंगे इरादा, आनी कांय ना. आतां तेजे बद्दल म्हागे हांव पळय मामदारा हें दिलां. तोंडान सांग तें छोडला नासता हाजेर असो फाटलो डिस्टर्ब जाता. तूं सांग पळय आतां सांग तोंडान सांग. हांव पळय मामदारा दिलां तें हांवें सगळें थिंग कितें आसा कितें करपा जाय हें हांव सगळें मामदारा दिल्लें आसा पळय. कळ्ळें तुका तशें तें आमगे देव खूब आमगे थिंगा तें आमचें देवाचें जें कितें आसा तें सगळें गुपीत उगड करपा जायना आनी लोकांक सांगपा जायना, पूण तें करपा जाय. आनी आमकां थोड्याच जाणांक खबर उरता. आमगे आतां मयेन देसाय म्हण तें खबर आहा, जितू देसाय ते व्हड अशी तोश तांकां प्रतिनिधी नेपल्यात तांकां खबर आहा दोगांकय. अशें कांय कांय लोकांक खबर आहा आनी ते सुद्दां आमचे बरोबर आसात. तुमचें नांव कितें? प्रकाश देसाय. तुमचें कितें? विठोबा देसाय. ह्या जमनी संबंधी ह्याच क्लबान ही जमीन पयली आनी 2 वर्सां पयलीं मागिल्ली. त्या वेळार सबशेल ताका महाजनांनी नकार दिल्लो. आज ते मागिलदारांतल्यान परत आयिल्ले आसा आनी परत ती जमीन खावपाक पळयतात. सो तांचो इरादा आमकां बरोबर दिसना आनी ही देवाची जमीन देवा खातीर राखून दवरपा खातीर आमचे प्रयत्न चल्ल्यात. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.